म्हाका आमच्या स्टाफान फोन केलो की सकाळ पंचायत आमच्या सेक्शन ऑफिसार थिंगा उजो लागला म्हणून. रोखडें फायर ब्रिगेडाक कॉन्टेक्ट केलें आनी तांकां सांगलें मातशें पंचायती कडेन पाव म्हणून. तेच्या फाटल्यान हांवूय पावलो. बऱ्यापणी फायर ब्रिगेडान सगळो उजो बीन पालोवन गेले ते. मागीर आमी मातशें रावले एक 10 मिनटां पळोवपाक तरी मातसो बारीक बारीक उजो आसलो खंय. मागीर आमी लोकांचे शेजाऱ्या कडच्यान उदीक घेवन आमी पालयलो थोडो. की सांकवार इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसाक उजो पेटला. इमिजिएटली आमी थंय गेल्या उपरांत कळ्ळें की भितर सगळे काबार जाल्ले, वाशे नळे बीन फुटून सकयल पडलेले. आनी अशें अंदाज लायल्या जाल्यार अशें कळटा की ते कॉल 5 वरां पयलीं उजो पेटलेलो आनी थंय कोण नासले इन्फॉर्मर. शेजाऱ्यान कोणी इन्फॉर्म केला तेन्ना आमकां कळ्ळें आनी आमी एक्सटिंग्वीश केलें. कुशीक पंचायत हे आसले आनी रेजिडेंट आसले आनी टोटल लॉस आमी एप्रॉक्स 2 लाख दाखयला आनी सेव मोर दॅन 3 लाख.